पणजे CCP इलेक्शन जालां आनी ताजो नियाळ आमी घेत आसात. ह्या इलेक्शनाक मतां कशीं पडली, बाबूश मोन्सेराताचो इम्पॅक्ट कितलो आशिल्लो, BJPचो इम्पॅक्ट कितें आशिल्लो, सरकार BJP जी आसा ताजो इम्पॅक्ट कितें आशिल्लो, अशे तरेचे वेगवेगळी तासां ह्या इलेक्शनाची आमी उलगडून दाखयतात. आज 2 मानेस्त आमचे कडेन हा दोन्ही महत्वाचे लोक आसात. तुमी वळख करून दिता, आमचे मध्ये हा वसंत आगशीकार. वसंताची ही 3री टर्म जिखून आयला आनी तूं भरपूर मतांनी जिखून आयला. 201 मतां तुका पडल्यात आनी तूं कन्सिस्टंटली तुजी मतां वाडयता आनी तुजे बद्दल लोक तोखणाय करतात तुज्या कामाची. आमचे मध्ये ह्या दिक्षा मायेणकर. दिक्षा मायेणकराचें वैशिश्ट अशें की 5 वेळा जिखून आयल्या. ग्रेट, तुका हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता सामकें मनांतल्यान. आनी एक मेन म्हळ्यार तुमचे दोगूय जाणांचें वैशिश्ट म्हळ्यार कितें की तुमी दोगूय जाण BJPचे निश्ठावान आनी तुमकां स्वताची मतां आसात. तुमी दोगूय जाण अशा वॉर्डांतल्यान जिखून आयल्यात की जे BJPचे बालेकिल्लो म्हणटात. म्हणजे मनोहर पर्रीकार जेन्ना सुरवातेक इलेक्शन लडयतालो तेन्ना मनोहर पर्रीकाराक जो पयली रिस्पॉन्स मेळ्ळो ह्या वॉर्डांतल्यान आनी ते तुमी सातत्य दवरलां. पूण म्हाका न्ही तुमचे कडल्यान समजून घेवपाक जाय हेच प्रश्न की तुमी जिखून येतात, तुमी लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट दवरतात. आमी सदां म्हणटात की बाबूश मोन्सेरात, काल आमचे हांगा एक्सपर्ट पॅनल आशिल्ले, आमी ते म्हणलें की बाबूश मोन्सेराताक इतली मतां कशी पडटात. ऑपोजिशन ह्या वेळेस तर सगळे एक जाल्ले तरी बाबूश मोन्सेरातान आपली पळय जी कितें आघाडी आहा ताणें 30 म्हणिल्लें. पूण कोणी व्हडले आंकडे सांगता पूण 27 जागे पणजी सारक्या बुद्धिमान शहरान जिखप हें सोंपें न्हय. सो बाबूश मोन्सेराताक असो रिस्पॉन्स कसो मेळटा, हो रिस्पॉन्स कोणाचो, लोक कित्याक वोटींग करतात हें म्हाका तुमचे कडल्यान समजून घेवपाक जाय. तर वसंत बाब आगशीकर, म्हाका तुजे कडल्यान सगळ्यान पयलीं जाय तें अशें की तुजे कामाची पद्दत कितें. तुका पळय जी मतां सातत्यान पडटात, तुका जिखून हाडटात, तुजे बद्दल बरें उलयतात. म्हणजे ऑपोजिशन सुद्दां जेन्ना तुजे वॉर्डान भितर एक नवो कॅन्डिडेट कोण सोदतालो न्ही तेन्ना म्हज्या कानाक म्हाका सुरूच पडिल्ली की ताजे इतलो ताकदवार कॅन्डिडेट आमकां मेळना. तर हें तुजें यशाचें रहस्य कितें? बेजिकली कशें आसा, राजकारण हें फक्त समाज सेवा करपाचें एक साधन. हय. आनी जेन्ना आमी राजकारणान आयल्या हे फक्त लोकांचें काम करपाक आयला विदावट एनी पर्सनल इंट्रस्ट. येस. सो जेन्ना आमी लोकां बरोबर रावता, तांची कसल्यो समस्या आसल्यो, तांचे कसले विशय आसले ते आमी एटेंड करपाक जाय, तांची कामां सोडोवपाक जाय. आनी ते म्हाका जाय तर लोकांचें कामां म्हळ्यार कितें आसतात पळय, बेजिकली कॉन्सिलराचें काम म्हणजे ही इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डंट म्हणटा पळय टू गव्हर्मेंटाची कसलीय कामां जर आसली जाल्यार तो स्थानीक कॉर्पोरेटराक थंयचे लोक कॉल करता. मागीर ते उदक आसत, लायट आसत, मागीर गार्बेज रिलेटेड इशू आसत, ट्रॅफिक आसत, म्हणजे तांच्यो सर्टिफिकेट्स आसूंक शकता, मामलेदार आसूंक शकता, CCPन आसूंक शकता. म्हणजे वेगवेगळे लोकांचे वेगवेगळे विशय आसता. आतां ते सगळे एक्चुली थोडे आमचे एज CCP म्हूण आमकां कमी लागता, पूण सिन्स वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डंट्स हांव म्हणटा, लोक आमकां आमच्या म्हऱ्यान सगळे तरेचे कामां घेवन येता आनी आमकां ते सगळे डिपार्टमेंटांनी लोकांक कॉन्टॅक्ट दवरून तांची कामां करची पडटा. आनी मेन थिंग इज म्हळ्यार तुमी जेन्ना रस्ते विचारले, इट इज बेजिकली पब्लीक कॉन्टॅक्ट. तांचे कडेन तांकां एटेंड करप. सगळीं कामां आमच्या हातान जातात अशें ना, पूण जे आपल्या हातान जावंक शकता ते आमी तांकां जाता इतली मदत करपाक जाय. दिक्षा मायेणकर, तूं 5वे खेपे जिखून येवप हें व्हडलो रिकॉर्ड आहा. आनी तुवें न्ही म्युनिसिपालिटी धरून ते कॉर्पोरेशन पणजे CCP मेरेन तुवें पळयलां. तुवें वेगळे लिडर पणजेतले पळयल्यात. तुवें मनोहर पर्रीकारा काम केलां, तुवें ताजे इलेक्शना खातीर काम केलां आनी तूं एक निश्ठावान BJP. हो तुजो प्रवास पळय आहा न्ही, जवळ 5वी टर्म म्हळ्यार कितली 25 वर्सां तूं कावन्सिलर म्हणून जिखून येता. पणजे सिटी जी पळय बदल्ल्या, लोक बदल्ल्यात, वोटर बदल्ल्याचो तुका अनुभव येता. पयलीं कशे वोटर आशिल्ले आनी आतां कशे बदलला? म्हणजे कशें पयलीं आसा तशेंच आसा, थोडे बदलला. सांगपाचें म्हळ्यार हेतू कितें, आयज आमी कावन्सिलर म्हणून आसा, पण कावन्सिलराचो ड्युटी कितें आसता, जेन्ना वॉर्डान कितें डिफिकल्टी आसली, लोकांची समजूत, कसले कितें प्रॉब्लेम जाले, जस्ट लायक सेवेज लायन, उदक लायन, उदकाचे प्रॉब्लेम, सर्विसेचे नोकऱ्यो, आजकाल रोजगार. म्हणजे आतां वया वयली भुरगीं आयली जाल्यार ते मेन पॉयंट कितें सांगता, तुम्ही कावन्सिलर म्हणून सगळे बाबतीन सगळी बरी आहा. नोकऱ्यो कशें मागता आज काल कितें आसा, बेजीक म्हणजे क्वेश्चन मार्क खाता गव्हर्मेंट सर्वीस. जेन्ना भुरगे वयार येता आनी तेंचे एक आसा कावन्सिलर जाले तुमी, आमकां आतां एक सादें आमची तुमचे कडेन एक अपेक्षा आसा
आमकां मेन म्हणटा ते सर्वीस ओ सर्विसेचो पॉयंट येता आनी वयार येयले म्हणटा ती तूं भुरगीं कितली सर्वीस दिल्यात फाटले 15 हांवें वर्सां जाला सराच्या हितूंतल्यान 2-4 जाणांचे सर्विस्यो जाल्ले आसा बाबू सरान केल्ले आसा आं. आनी फुडें तेणें आश्वासन दिलां भुरग्याचें आपूण करतलो म्हणून आनी करतलो बी तो ओके आनी तुज्या वॉर्डान भितर मेन प्रश्न कितें आसता तुजो कोयराचो प्रश्न आसा कित्याचो प्रश्न म्हाजो वॉर्डान कसलोच प्रॉब्लेम ना उदकाचो आसा जाल्यार आमी उदकाची लायन ती दिवन थेयल्ली आसा बरोबर. सेवेज लायन अटॅक करून थेयल्या टॉयलेट बांदलेली आसा बालवाडी केल्ली आसा आनी बाकीचे सेल्फ हेल्प ग्रूप अशे सगळे ऑलरेडी 20 वर्सां म्हळ्यार हे सगळे करून काडलेले आसा दिक्षाबाई म्हाका तुका एक विचारपाक जाय तूं कावन्सिलर म्हूण कितलो वेळ दिता दिसांतलो कारण तुका घरी आसा तुका खूब फॅमिली आसा आसा. आनीक सकाळच्यान लोक येतात काय कितें तुवें ठरयलां हय अशी म्हण आसा बाय 1 2 गेट 1 फ्री हय. हातून म्हाजो मिस्टर खूप हे करता ओके खूप गोवय तुजेर काम करता तुवें काम करता सोशल वर्कर खूप हय खूप रिस्पॉन्स म्हणजे कोणी एक फोन मारलो तो धांवता कसले कोणाचे बारीक सुद्धा काम असले तो फोन मारना फुडें बाबू म्हणून ताका हे केल्ले वता त्या बाबूच्या हेजेर तो धांवता आनी तो केन्नाच कोणाक ना म्हणिना कसलेंय काम असो बारीक जिवन अशी एक हॉस्पिटलान जावं वाड्यार कितें जालें जाल्यार ताका पयल्या फोन येता वसंत म्हाका एक तुजे कडल्यान जाणून घेवपाक लोक तुजे कडेन कसले तरेची कामां तेणी पळय नोकरी सुद्दां मागपाक येता बरोबर आनी तूं एक पक्षाचो आतां कार्यकर्ता इतली वर्ष तूं काम करता म्हणजे तुजी जे पळय कामां घेवन तूं म्युन्सिपालिटीन वता आसतलोच मेयराक मेळटा आसतलोच बाबूश मोन्सराताक मेळटा आसतलोच पूण तूं ताजे वयर मंत्र्याक मेळटा मुख्यमंत्र्याक मेळटा तुका ते कशे तरेन तुका ते सामान घेता तुका आपयतात अपॉयंटमेंट मेळटा पळय बेजिकली कशें आसा खुबशीं कामां आमी आमच्या लेवलचेर मॅनेज करपाक ट्राय करता जी कामां आमच्या भायर आसा म्हणजे बियॉन्ड आवर कॅपेसिटी थंय आमकां आमदार हेल्प करता हय म्हणजे दिक्षान सांगला भशेन स्पेशली जॉब रिलेटेड बीन आसता बरोबर किंवा कोणाच्यो ट्रान्सफरी आसता कोणाचे प्रमोशना किंवा आनी कितें थंय तेन्ना आमदाराचो रोल येता आनी तशेंच जर कितें व्हडले विशय आसले जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन किंवा तूं कन्सर्न वता मंत्र्या मुख्यमंत्री कडेन डायरेक्ट फोन मारता डायरेक्ट फोन म्हणजे अपॉयंटमेंट घेवन वता कायदा गेला कामाय जाल्या आं आमदारा कडेन वता थंय कामां जाता पयलीं मनोहर पर्रीकर आसतना कशें आसतलो तुजो रोल म्हणजे 2016 हांव पयलें निवडून आयले तेन्ना ते रक्षा मंत्री आशिल्ले तेन्ना पणजेचो आमदार सिद्धार्थ आशिल्लो हो येस येस म्हणजे मनोहर भाई थंय दिल्ली जरी आसलेलो हांगा तांचें लक्ष आशिल्लें आशिल्लें बरोबर आनी तसो कॉन्टॅक्टूय आशिल्लो सो कितें गंभीर विशय आशिल्ले जाल्यार ते आमी कम्युनिकेट तूं डायरेक्ट फोन करता मारतालो ना तांचे क्लोज मनशां कडेन फोन मारून मागीर आमी कम्युनिकेशन करताले आनी तो रिस्पॉन्डूय करतालो म्हणजे इतलो हॅक्टीक शेड्युलान सुद्दां नाल्यार रातचो तरी आमकां परत फीडबॅक मेळटालो तूं पॉप्युलर आसा तुज्या हातूंत भितर तुका पर्यायच ना अशें म्हणटात 2001 मतां 201 मतां पडप म्हळ्यार इज रियली कमेंडेबल कारण म्युन्सिपालिटी हातूंत न्ही बारीक बारीक लोक प्रत्येक जाण कावन्सिलरा कडेन वळख आसता म्हाका सांग ह्या फाटल्या तिसरी टर्म तुजी ह्या इतल्या वर्सान सगळ्यान व्हडलो अशी खंयचो प्रश्न किंवा आव्हान तुजे मुखार उबें जाल्लें आव्हान म्हणजे कोवीड काळान तो सगळ्यान व्हडलें आव्हान तें आशिल्लें निकतोच फर्स्ट टायम हांव डेप्युटी मेयर म्हणून जाल्लो आनी रोखडेच एक 8-10 दिसांनी लॉकडावन लागलो सो दॅट वॉज द बिगस्ट चॅलेंज जेन्ना उदय मडकेकर मेयर आशिल्लो सो तेन्ना आमी दोगांयनी मेळून ग्रोसरीज लोकांक पावोवपाचे म्हणजे इट वॉज अ व्हेरी फास्ट एक्शन वी वर द फर्स्ट सिटी इन पेंजीम तेन्ना लोकांक म्हणजे आमी दुकानवाल्यांक रिक्वेस्ट करून ग्रोसरी आमचे कडेन घेतली आनी प्रत्येक हेल्पलायन सेटअप केलो आनी ते म्हणजे दॅट वॉज अ टायम वेर पीपल वर नॉट गेटींग ग्रोसरी सारकें तेन्ना आमी ती सिस्टम तयार केली जी लोकांक ग्रोसरी पावोवपाक ओके आनी पयशे दिताले काय फुकट दिताले ना इट वॉज पेड पूण त्या टायमाक लोकांक सामान नाशिल्लें घरांत सारकें कितें मेळटा तें खरें दॅट वॉज द क्विकस्ट एक्शन त्या टायमाक लोकांक एडमिशनां जाय आशिल्ली टेस्टीचो हेल्प जाय आसतालो एम्बुलन्स आसताले कोण मरत जाल्यार कोण हात लावपाक येनाशिल्लो सारकें सो त्या टायमाक आमचे सीसीपीचे स्टाफ बावडे आपलो जिवाचो रिस्क घेवन तांणी लोकांचे क्रिमेशन्स केला तसोच आनी एक विशय म्हणजे म्हज्या वॉर्डान मेन आशिल्लो तो सिवरेज इशू लायन्स 1960च्यो आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे हे जाल्ल्यो सगळ्यो वाट लागिल्ल्यो त्यो आमी सरकाराचे फाटी लागून स्मार्ट सिटीच्या अंडर ते घेतले आनी आयिल्ल्या 8-8 दिसांनी 15 दिसांनी त्यो व्हांवताल्यो आज ती नवी लायन कनेक्ट जाल्या आनी आतां कांय इशू ना सो तो एक मेजर इशू आशिल्लो हेल्थ हॅजार्ड कसो दॅट वी हॅव टॅकल्ड सो दॅट इज लायक आय फील एक मेजर अचिवमेंट तो दिक्षाबाई म्हाका तूं सांग
कोविडान तुजें काम चड आव्हानात्मक आशिल्लें? हय, कोविडान खूब म्हाका सारकें फेस करचें पडलें. कित्याक कोविड जेन्ना जाल्लो तेन्ना लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाले, भायरूच सरपाक मेळनासलेले, बरोबर. हात लायले म्हणटकूच ते आनी इफेक्ट जातले अशें जातालें. बरोबर. आनी तांकां तेंच्या पर्यंत कितें पावप ही जबाबदारी आमचीच आसलेली. आमी ती म्हाज्या घोवान हांवें सगळें मेळून हाडून तांकां कडधान्याच्या पोतान आमी सगळें एवरी दिलें. घरांनी पावयल्ले आसा. तो टायम म्हणजे सारको डिफिकल्ट असो आसलेलो, कित्याक आमी पळयले लोकांक मदीं, पण ते लोक आमकां आतां उगडास करता. कोविडाच्या टायमार आमी तुमकां हेल्प केल्ले, आमी तुमचें विसरूंक शकना, अशें आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकांचे. आनी लोक जेन्ना हॉस्पिटलान घालचे पडटा, हेल्थ इश्यूज, हे तुमी कितें एम्ब्युलन्स फोन करतात, गव्हर्मेंट तुमकां सपोर्ट करता? ना, एम्ब्युलन्स सुद्दां फोन केलो जाल्यार आमच्यो गाडयो आसा, आमी स्वताहून व्हरून तांकां हेल्प करून जीएमसीन बी धाडटा. घालतात. आनी हांवें ताका म्हणलें तें तुका विचारता, तूं इतलीं वर्सां आतां जिखून येता, 5th टर्म, सो अशे वेळार मुख्यमंत्री सुद्दां तुका फोन पर्सनल वळखता आसतलो. म्हाका तुजें नांव म्हाका बीजेपीच्या एका कोर कमिटीच्या मेंबरान सांगलें, ती आमची मेन खडेगाड वावुरपी म्हणून. वळखता सेमा कडेन केन्ना अशें मेळ्ळे, खंयच्या मिटिंगेक बी मेळ्ळे जाल्यार, ऑफिसान मेळ्ळे जाल्यार उलोवप जाता. आनी तूं पर्रेकर वचून डायरेक्ट फोन मारताली? हय, आनी पर्रीकर आसतना बाई आमगेर येतालो वतालो न्हू, डिफेन्स मिनिस्टर जालो तेन्ना बी आमगेर येवप वचप जातालें, ओके, उलोवप जातालें, बरें डिस्कशन करप, खंय कितें जालां खंय कितें ना, तो आमकां सगळें समजून सांगतालो. आनी तुका तुजी म्हत्वाकांक्षा कितें तर? आतां तूं 5 वेळा 5th टर्म म्हणजे तूं आतां मेयर जावपाक सोदता, डेप्युटी मेयर जावपाक सोदता, कितें तुका दिसता? सांग, लोकांक सांग, लोकांनीय मातशें आयकून. तेंच्यांनी डिसिजन घेवपाक जाय. 5 टर्म जेन्ना निवडून येता ते खंयच्या बेजिसार येता ते तांकां कळटा. जेन्ना आमी लोकां मदीं वता वोट मागपाक तेन्ना आमकां लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा, लोक आमकां कशे रिएक्ट करता, ताजे वयल्यान आमी मताक वचून वोटींग करून घेता आनी लोक आमकां बरो रिस्पॉन्स दिता. ह्या फावटी म्हाका तशेंच जालें. 1 to 1 आसलेले, थोडे म्हणटाले 1 to 1 आसा दिक्षा, तुका टफ फायट आसा, तरी पण आमकां पॉझिटिव्ह आसलें, कित्याक आमी जी कामां केला त्या बेजिसार आमी निवडून येतले म्हणून. तशेंच जालें. मार्जींग 129 आमी विन जाले. बरोबर. सो लोकांनी तुका तोखणाय केली, तुवें सांगलें कोविड काम सगळें काल रिजल्ट लागना फुडें प्रत्येक जाणाचो फोन जाले मगो दिक्षा. हांवें म्हणलें हो म्हजो विन न्हू, तुमचो विन, तुमकां लागून हांव आयला. व्हेरी गुड. म्हाका एक सांग, खूबदां अशें आमी पळयतात की रुलींग पार्टी कडेन लोक न्ही वेगवेगळे अपेक्षा करतात. तुवें म्हणटा तशी नोकरी तर जायच सगळ्यांक, पूण पयशे मागतात इलेक्शनाक. ना, म्हाज्या हितून तशें अजून काय जावना. ना, म्हाज्या हितून हांव आतां 20 वर्सां जाले, 5th टर्माक गेला, पण अजून म्हाज्या कडेन अशी केस येवना की पयशे जाय म्हणून. पयशे जाय म्हणून. आनी म्हाका आनी एक तुजे कडेन, तुज्या त्या एरियेन पावसान भितर लोकांक प्रॉब्लेम जायना? घरान उदक भितर सरप, घरां मोडप, वयल्यान दरडी पडप? एक सांगपाचें म्हणल्यार आमी ऑलरेडी पावस येवचे पयले सगळे ड्रेनी क्लीन करता. ड्रेनी पावस येयलो की येयलो 2-1.5 म्हयनो आसतनाच आमी कामाक लागता म्युनिसिपालिटीचे लेबर घेवन, आनी आमची कामां जाता. हय, स्वता जावन उबे रावता, म्हजो घोवू रावता, खंय ड्रेनी भरली, झरी कडेन अशें उदक भरता, आमी रोखडेच तेजेर रिएक्शन दिता. वसंत आक्षिकार, तुजें नांव हांवें म्हणलें तशें, तूं एक निश्ठावन बीजेपीचो कार्यकर्तो. तुज्या कामाची इतले वर्स तूं जिखून येता, तूं निश्ठेन काम करता, आमदारांक जिखून हाडटा, तुजी म्हत्वाकांक्षा पूर्ण जाल्या अशें तुका दिसता? फक्त कावन्सिलर जावप, कॉर्पोरेटर जावप इतलेंच म्हत्वाकांक्षा न्ही, तुका ताजे भायर कांय अशें पॉलिटिकल एम्बिशन ना? बेसिकली कशें जाला, राजकारण हें म्हजें प्रोफेशन न्ही. आय हॅव कम हियर बाय एक्सिडंट म्हणटा पळय तशें. मनोहरबाई बरोबर काम करता करता कॉर्पोरेटर जावपाची संदी मेळ्ळी, लोकांचें काम करपाक मेळ्ळें, आनी खंयच्या पदाची अपेक्षा केन्नाच करूं ना. पूण पार्टीन म्हाका 2दा मागनासतना उपमहापौर पद दिलें. म्हाका हांवें तर आयकलां ह्या वेळार तुवें आपल्याक कावन्सिलर जावपाचें ना म्हणिल्लें, इलेक्शनाक उबें रावना म्हणिल्लें, खरी खबर? हय, तशें हांवें म्हजी कन्वे केल्लें की म्हाका रावपाक नाका म्हूण ह्या फावटी. 10 वर्सां जाल्लीं आनी प्रोफेशनल आनी पर्सनल लायफाक थोडो टायम दिवपा खातीर विचार आशिल्लो की हांवें ब्रेक घेवचो म्हणून. पूण मागीर निर्णय म्हाका चेंज करचो पडलो. कितें कोणें सांगलें? पार्टीन सांगलें, बाबुशान सांगलें, कोणें सांगलें? लिडरशिपान सांगलें, एमएलएन आनी पार्टीन दोगांयनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो की कॉन्टेस्ट कर म्हणून. आनी जेन्ना पार्टी आदेश दिता तेन्ना ते आमी केन्नाच पार्टी दवरपाक शकना. शेवटी कितें जाता,
आमी पार्टीचे सोल्जर, सो पार्टी सांगता ते करप ही आमची एक जबाबदारी आसता. पूण म्हाका एक सांग, तूं आतां कावन्सिलर जालो, तूं लोकांची कामां करता, तूं लोकां मदीं आसता आनी तूं लोकां मदीं आसतना तुवें आतां जें कितें सांगलां तातूंतल्यान एक निश्कर्श येता, तूं कांय त्यागय करता कारण तुजो बिझनेस आसा. बरोबर. ताका लागून तुका खुबसो वेळ अशे तरेचे सोशल वर्काक दिवचो पडटा. म्हाका तुजे कडल्यान जाय, पण इतल्याचेर तूं समाधानी आसा, पार्टीचो आदेश बी बरो आहा, पण खंयच्याय मनशाक एक म्हत्वाकांक्षा आसता न्ही. पण कशें आसा तेंच हांवें सांगलें, म्हाका मागन आसतना 2दा उपमहापौर पद मेळ्ळें. ते दोनूय वर्सां हांव जेन्ना आशिल्लो काम करपाची खूब संदी मेळ्ळी. आनी म्हत्वाकांक्षा म्हणजे तशी एवरी पोस्ट कम्स विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी जर पार्टीन जबाबदारी दिली जाल्यार अवश्य काम करपाक म्हणजे कॉर्पोरेटर म्हणून काम करूंक मेळटाच, पूण ताजे फुडलीं जर पदां मेळटा जाल्यार आनी काम करपाक मेळटा. पूण तशी मनान तशी इच्छा आनी कितें आकांक्षा ना की हें मेळपाक जाय तें मेळपाक जाय. आसा ते जाग्यार रावन सुद्दां खूब कितें काम करपाक शकता. म्हणजे हें पद फक्त लिगली काम करपाक मेळटा. म्हणजे पद नासतना, कॉर्पोरेटर नासतना सुद्दां मनशाक खूब काम करूंक येता सोसायटीन. इट इज बेसिकली फक्त सोसायटीक काम करपाची एक इंट्रस्ट आसपाक जाय. सारकें. वसंत अक्षयकार, तूं एक प्रामाणीक मनीस आहा आनी अशे तुजे सारके निश्ठावान लोक खूब कमी सद्या. प्रत्येकाक पदां जाय आसता, ताजे वयर आनी पद जाय आसता, कोणाक कॉर्पोरेटर जावपाक आसता, मागीर महापौर, मागीर आमदार जावपाक आसता. पूण तूं आपल्याक काय नाका म्हणटा, आपूण फाटल्यान रावन काम करतलो म्हणटा. दिक्षाबाई, म्हाका तुजे कडेन विचारपाक जाय की ह्या इलेक्शनाक वेगळे प्रश्न चर्चेक आयले. तातूंत भितर एक कसिनो प्रश्न आयलो, दुसरो स्मार्ट सिटीच्या काळान लोकांक पणजेन खूब त्रास जाले, हो इश्यू आयलो. तर तूं ह्या सगळ्या प्रश्ना कडेन कशें पळयता? कसिनो संदर्भात तुजें स्वताचें मत कितें? नवे आनी कसिनो येवचे काय आसा ते बरे आसात? कितें दिसता तुका? ना, कॅसिनो आनी हेतून नाका अशें दिसता. कित्याक सांग, लोकांचे क्वेश्चन आसा पळय ते मातशे सारकें खरें सॉल्व जावपा जाय. आतां हे भुरगे आमचे पब्लीक कितें म्हणटा, कॅसिनो नाका. आतां आमचे ह्या बाबतींत MLA सांगूंक शकता. बरोबर. बरें आसा तुजें, तूं स्वता कांय गजाली अशें म्हणटा की पक्ष आनी फुडाऱ्यांनी त्या संदर्भात चर्चा करपाची गरज आसा. पूण स्मार्ट सिटीच्या वेळार पळय लोकांक जे त्रास जाले, रस्ते खडून दवरिल्ले, काय लोकांची दुकानां बंद पडलीं, काय हॉटेलां बंद पडलीं, 7-8 वर्सां तें काम तशेंच रेंगाळत आशिल्लें. अशे वेळार लोक तुजे म्हऱ्या येताले? म्हाका स्मार्ट सिटी म्हणजे कशें, म्हाजी एरिया जी आसा तितले हांवें रोड बी खड्डे खंय आसा ते पॅच करून वेवस्थीत करून घेतले. ते म्हाका तितले म्हाज्या एरियेक लागना जाले. सांगपाक गेल्यार स्मार्ट सिटीचे जेन्ना रोड हे जाता तेन्ना आमचे CCB ते पॅच वर्क करून करतात. तूं कावन्सिलराक लक्ष दिलें जाल्यार खुबशे प्रश्न सॉल्व करूंक येता. ते मागीर आमी सगळे डिस्कशन करून मागीर ते ट्रेस करताले. वसंत बाब, म्हाका एक सांग, हांव तिका पळय विचारलो तोच तुका विचारलो, हे जे पळय प्रश्न निर्माण जाले फाटले 7-8 वर्सां ते तुका लागले आसतले. स्मार्ट सिटी हो हे जे प्रोजेक्ट 7-8 वर्सां चल्ले, मेन म्हळ्यार कितें जे कितें प्रायोरिटीन घेवपाक जाय आशिल्लीं कामां केलीच ना. वेल्यान सुशोभीकरणाचेर चड लक्ष दिलें सुरवातीचे 3-4 वर्सां. थंयच कितलेशे पयशे खर्च जाले. हे सगळे एक जबाबदार सुशिक्षीत बुद्धिमान नगरसेवक म्हणून तुज्या कानार ह्यो गजाली पडनाशिल्ल्यो? पळय, बेसिकली कशें आसा, आमी जरी तुमी म्हणलें अशें मातशें आमी स्लो स्टार्ट जाली आमकां, पूण काही नेगेटीव पब्लिसिटी चड जाल्या. म्हणजे काही बऱ्यो गजाली ज्यो फुडें येवपाक जाय त्यो अनफॉर्च्युनेटली येवना. जशें हांवें सांगलें, म्हज्या वॉर्डान जो विशय आसा रिगार्डींग वॉर्डानूच म्हज्याच न्ही, पणजेन म्हाका दिसता जवळ जवळ 1960 केन्नाची सिवरेज लायन आशिल्ली, ती सबंद लायन चेंज जाल्या. बरोबर. आतां काही ठिकाणी कमिशनिंग उरला जावंक शकता, पण मॅक्सिमम चेंज जाला. दॅट वॉज निडेड. आतां पणजेन जर तुमी आयच्या तारखेन पळयत, सांतिने पळयत, पणजेन पळयत जाल्यार खूब ठिकाणी रस्ते बरे जाल्या, कॉन्क्रीट जाल्या किंवा हॉट मिक्स जाल्या, युनिवर्सल फुटपाथ जाल्या. प्रायम मिनिस्टराचो फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट आशिल्लो इंटिग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर म्हणून, मागीर तातूंत CCTV आयले, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आयलो, ताजेर एअर सेन्सर आयले. अशे सगळे खूब बरे विशयी जाल्या. पूण अनफॉर्च्युनेटली ते नेगेटीव आसा तेच चड हायड. आतां काम करच्या वेळार कॉन्ट्रॅक्टर आनी गव्हर्मेंट अधिकाऱ्यांचे तशें कॉर्डिनेशन थोडें कमी आशिल्लें, ते एग्री करपाक जाय. पूण ते जर सोडलें जाल्यार खऱ्या अर्थान काम जालाय. आतां पळय, पणजेन जर तुमी पळयत जाल्यार पयलीं जाता इतलें फ्लडिंग जावना. मळ्यान जर तुमी पळयत जाल्यार व्हडले पंप्स घाल्या, म्हणजे जर उदक आयलें जाल्यार सुद्दां पंपिंग फास्ट जातलें. पणजेन सुद्दां जर सिटीन पळयत जाल्यार
हायटायड आमची सिटी अशी आसा जी एक लेवल सी लेवल आनी आमची लेवल एकूच आसा. सो हायटायड जालो जाल्यार आनी पावस पडलो जाल्यार स्वाभावीक की त्या बरोबर. टायमाक बरोबर. पणजेनूच न्ही खंयच्याय वर्ल्डाच्या खंयच्याय सिटीन उदक येतलेंच भितर, पूण ते काही वेळाक येता आनी लास्ट म्हाका दिसता एक वर्स ते नेग्लिजिबल आयलां. थोड्या ठिकाणी उरला प्रश्न तो सॉल्व जावपाक जाय. आतां कशें आसा काम करता आसतना काही लोकांक त्रास जालो, बिझनसमॅन, स्मॉल बिझनसमॅन किंवा रेंटल दुकान हांकां त्रास जालो ना न्ही. ते कॉर्डिनेशन कुड हॅव बीन बेटर. न्ही पळयत हांव तुका काकुलो मॉलाचें उदाहरण दिता. मनोज काकुलन ह्या संदर्भात खूब करंदाय केल्या आनी ते खरी जेन्युइन करंदाय आशिल्ले की ताजो रस्तो 5-6 वर्सां बंद उरप येदे व्हडले तो बिझनेस इस्टॅब्लिशमेंट घालता. पणजेंतले सगळ्यात व्हडलो मॉल थंय येता, लोकांची गरजो थंय आहात आनी हाल जाल्ले लोकांचे. तो रस्तो 5-6 वर्सां बंद उरप तूं कशे तरेन ताचें समर्थन करता? ना हांव समर्थन करना. हांवें म्हणलें पळय जे कॉर्डिनेशन सरकारी जे अधिकारी आशिल्ले, जे प्लॅनर्स आशिल्ले, म्हणजे बरोबर तांची चुकी खातीर पब्लिकेक त्रास पडलो. आनी हातूंत भितर बाबूश मोन्सरात आनी ताजो चलो रोहन दोगूय जाणांनी क्रिटिसायज केलें की आमकां विश्वासानूच घेनाशिल्ले. पळय कशें आतां आमदार आनी मेयर आसले म्हणून ऑटोमॅटीक तांचेर नांव येता. ही गजाल खरी. बरोबर. खरे जे प्लॅनिंग करपी आसता ते कन्सल्टंट आसता, बरोबर. तांकां इतले पयशे दिवन दवरिल्ले आसतात. सारकें. इट इज देअर जॉब टू हे आमदार आनी कॉर्पोरेटराचेर हें करून फायदो ना. बिकॉज दे हॅव बीन पेड, दे हॅव बीन एंगेज्ड. स्मूथ कॉर्डिनेशन जावचे. PMC आसता प्रोजेक्ट. रुपये दिल्यात. बरोबर. सो इट इज मोरली आनी लिगली दे आर पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी. मागीर तुमी बीजेपीचे तूं कावन्सिलरच ना, तूं बीजेपीचो एक निश्ठावान फुडारी. तुमी पणजेकार एकठांय येवन आवाज कित्याक उठयनाशिल्ले? कारण निमाणे हो दोश न्ही तुमचेरूय येता. कितें जाता बाबूश मोन्सराताक लोकांनी टार्गेट केलो, चल्याक टार्गेट केलो, पूण कोण तरी ताजे फाटल्यान येवन उबो रावन ठोस आवाजान सांगपाची गरज आशिल्ली की बाबा हें अशें ह्याक लागून जालां. ते जे पळय कोण ते सल्लागार आसात, कन्सल्टंट आहात, तांकां काडात, तांकां बदलात किंवा तांकां वेवस्थीत काम करपाक लायात. कौन्सिल मिटिंगेक कायदा हो विशय आयिल्लो आनी म्हणजे एटलिस्ट हांवें म्हजे एरियेन एज अ कॉर्पोरेटर वेळोवेळी स्मार्ट सिटी इंजिनियर बरोबर रेग्युलर मिटिंग्स घेवन कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन आय एन्श्युअर्ड दॅट म्हज्या वॉर्डान सगळ्यान फास्ट काम जाता. अरे वा. ते टायम बाउंड जाता. आय टूक देअर शेड्युल्स. हांवें तांचे कडच्यान समजून घेतलें ते हांगा पयलीं कितें काम करता ते बरोबर. बिफोर दे कूड स्टार्ट. nice. टेक्निकली हांवें समजून घेतलें. गुड गुड गुड. आनी ही गरज आशिल्ली. हे केल्यार हांवें म्हणजे आमच्या हातून पोर्तुगीज ट्रेनी खूब आसा. बरोबर. त्यो हांवें उस्पून घेतल्यो तांचे कडच्यान. त्यो प्लास्टर करून घेतल्यो. सो ती दॅट वॉज अ मेजर जॉब. ते काय रस्ते न्ही 2 वेळा केले. एकदम बंद केले, मागीर ते सारके जाले ना, परत खणले. तेच सांगलें हांवें. म्हणजे ते दॅट इज द PMC आनी कन्सल्टंट्स आनी स्मार्ट सिटीचे इंजिनियर्स दे शूड हॅव बीन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट. अनफॉर्च्युनेटली एज पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचेर लोकांनी फार घालो. तांकां खरें ब्लॅकलिस्ट करपाक गरज आशिल्ली. हय ते म्हणजे कशें आतां हांव लोकांकूय दोश दिना. एज पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह ती गुळी आमचेरूच येता. बरोबर. आमचेर येता, म्हणजे कॉर्पोरेटराचेर येता. हांवें तुमकां सांगिल्ले भशेन म्हज्या वॉर्डान ते लागलो. सो आय वॉज ऑलवेज देअर ऑन द फिल्ड. हांव लोकांक घेवन स्मार्ट सिटीचे इंजिनियरांक घेवन मिटिंगो घेतालो. सो एटलिस्ट लोकांक खबर आशिल्लें वॉर्डान कितें चलता कितें ना तें. सो अनलेस पीपल नो वॉट इज हॅपनिंग इन देअर वॉर्ड लोकांक मनान दुय येता, एक कन्फ्युजन जाता ऑर शंका येता कितें चल्लां खबरूच ना. सो आय एन्श्युअर्ड दॅट पीपल फ्रॉम माय वॉर्ड नो वॉट इज हॅपनिंग. सो तांकां कम्फर्ट लेवल मातशी जाली की अमके दिसांनी काम जातलें. आनी हांव तांचे फाटीं लागून आय एन्श्युअर्ड दे आर डुईंग इट. बरें म्हाका वसंत बाब आनी एक गजाल कसिनो संदर्भान हें कितें जाता. आतां एक नवीन एक व्हडलो कसिनो येता म्हणटात ऑलरेडी पणजे. हांव सदां म्हणटा पणजे इज ए हेरिटेज सिटी. अशी सिटी देशान भितर म्हाका 1-2 आसतल्यो. इतली सुंदर ही इंटरनॅशनल सिटी. म्हणजे जगभरान जर बरी कांय सिटीज काडल्यो, कारण मांडवी न्हंय आसा तिजो देग, मागीर हांगा आशिल्ल्यो पुरातन बिल्डिंगो, बरी झाडां, एका अर्दान हिल आल्तिनो, म्हणजे इतले सुंदर सिटी देशांत सुद्दां खूब कमी आसतल्यो. तर अशेंच हातून भितर मांडवेन ज्यो पळय कसिनो बोटी उबे केल्यात पलतडच दिश्टी पडना. मागीर तिजें संपूर्ण सौंदर्यच गेलें. त्या परस हे कसिनो काडून भितर खंयचे तांकां जागे जे येतात भितर तांकां घालात. ते एका स्टँड स्टील थंय दवरल्यात त्यो भोंवयनात न्ही. ऑफशोर जर आसत ताणें भोंवपाक जाय न्ही. सो तुजें हाजें मत कितें कसिनो संदर्भान तुवें कितें विचार केला? म्हाका तुजे कडेन न्ही बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हूण न्ही, पणजेचो एक जबाबदार नागरीक म्हूण म्हाका तुजे कडल्यान एक जाप जाय.
पर्सनली आय एम अगेन्स्ट कॅझिनोज. लिगली इट मे बी रायट, पूण मोरली इट इज रॉंग. म्हणजे ते तांचो व्यवहार मे बी लिगल, पूण मोरली इट इज रॉंग. इट कम्स विथ लॉट ऑफ म्हणजे ताचे सायड इफेक्ट्स खूब आसता. आनी थोडे पॉझिटिव्स आसता जे लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा. आज हॉटेलां चलता, दुकानां चलता, ताचे प्रोज कॉन्स दोनूय आसता. पूण दोनूय close आसता. पर्सनली आय एम अगेन्स्ट कॅझिनोज बिकॉज तुका सांगना दिक्षाबाई, लोक आमचे संसार काबार झाले, भायर येऊन सांगनात आम्ही गोवानी सगळे काबार केले कसिनोन सांगतात, पण तेका तू हे बीजेपी गव्हर्मेंटा वचून कितें सांगना की पळय एक बायल मनीस आपूण तुमचे कार्यकर्ते तुमकां आपूण सांगपाक आयलें, मुख्यमंत्री वचून सांगपाक तुवें की हे कितें चल्लां काय म्हणून, कितले कसिनो हाडटले, आमचे भुरग्यांचो फुडार ना. एक राजकीय कार्यकर्ते म्हणून तुजी थोडी तर लागणूक ना अशें दिसना तुका तांकां वचून सांगपाची. दिसता. बरें, म्हाका तुमकां एक निमाणो प्रश्न आतां विचारपाक जाय. वसंत बाब, म्हाका सांग, ही पळय जी मतां 27 जागे जिखून आयले आनी दुसऱ्या अर्दान उत्पल पदेकार आशिल्लो, पळय तोय बी मनोहर पदेकाराची लेगसी घेवन आयिल्लो, पूण ज्या पद्दतीन इतले जागे जिखून आयले, तुमकां कम्फर्टेबल मार्जिनान तुमी जिखून आयले, ही मतां कोणाक लागून पडली? बाबूश मोन्सदाक लागून पडली काय बीजेपीक लागून पडली? पळय, बेसिकली बाबूश मोन्सरात आनी बीजेपी कितें वेगळी जायना. आज तो आमचो आमदार बीजेपी पक्षान आसा आनी एक टीम म्हणून काम करता. बीजेपी वेगळो, बाबूश वेगळो अशें म्हज्या हिसपान तरी ना. पण तो आमचो आमदार जाल्ल्या कारणान बीजेपी आनी बाबूश हो एकूच आसा. सो एज अ टीम काम करता. इट इज अ कॉर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, दामू नाईक भैया सर, आमचो आमदार बाबूश सर सर. इट इज अ कॉर्डिनेटेड एफर्ट. आनी बीजेपीची एक विनिंग स्ट्रीक जी आसा, म्हणजे द हंगर टू विन, एक इलेक्शन मशीन. हय, मशीन. आनी इट इज ऑलवेज ऑर्गनायज. बरोबर. आनी दुसरें म्हळ्यार ऑन ग्रावंड. म्हाका सांग, आनी एक आरोप जालो आमचे कडेन काल जॅक सुखीजा आयिल्लो, ताणें अशें म्हणलें की आमकां अशे तरेन डिलिमिटेशन केलें, मतदारसंघ अशें बदलले की आमकां कळत ना म्हणून. पण बेसिकली कशें आसता, डिलिमिटेशन बीन ते स्टेट इलेक्शन कमिशन ठरयता. ते बेसिकली आमचो रोल कांय नासता भितर. आतां म्हज्या हातून एक 100-200 मतां कितें एड जाल्यार, डिलीट जालां, कदाचित दिक्षाकूय तशें जालां आसतलें. सेम थिंग जालें. सेम जालें. तुजी मतां बदलली खुबशी. बरोबर. ते जायत आसता. म्हणजे कोणाक तरी एडवांटेज जातली, कोणाक डिसएडवांटेज, हें जावप स्वाभावीक. स्वाभाविक. सो ते कितें अशें जाणून बुजून करना म्हणटा तूं. तुमी विचारना आमगे मतां घालूं मरे काय म्हणून. ना, ते म्हणजे पळय, हांव म्हजें तरी सांगत जाल्यार, जर तुम्ही लोकांकडे संपर्क दवरला, लोकांची कामां केला जाल्यार खंयची एरिया आयली आनी खंयची गेली ते काय फरक पडना. आपलें काम करपाक की ती सतत काम करतात, फॅमिलीतले सगळे घोव काम करतात, बाकी सगळे काम करतात. सो तुम्ही सतत लोकांच्या संपर्कात रावल्यात, लोकांमध्ये रावले, हे खूप महत्वाचं. गरज पडना न्ही कितें सांगपाक की हें नाका तें. म्हणजे एक फोन मारना फुडें हां चल करता, सांजपर्यंत आयले, ट्रक घालपा जाय, माती काडपा जाय, सेवेज खंय व्हांवता जाल्यार ते रोखडेच रिएक्शन. व्हेरी गुड. हांव ह्या तुज्या उतरांनी हांव ही कार्यावळ सोंपयता की आमी पॉलिटिक्साचे वेगळे वेगळे उलयतात. एका एअर कंडिशन रुमान बसून इलेक्शनाचे गणित मांडप सोंपें, पूण प्रत्यक्ष जो पळय कोण काम करता ग्रावंड लेवलाचेर काम, आमी कालचे कार्यावळीन म्हणिल्लें ग्रावंड लेवलाचेर काम म्हळ्यार कितें की बाबूश मोन्सरात घरां वळखतालो, लोकांक हात दितालो, तांचे मदें वतालो, तांचे कडेन बारीक बारीक कामां करतालो. नोकरी धरून दिक्षाबाईन सांगलें, नोकरी धरून ते माती काड, ट्रक धाड, हॉस्पिटलान व्हर, आपले गाडी वापर. हें जें पळय कितें हो जो कितें पॉलिटिकल काम आसा न्ही, ताका तुळा ना. ऐन वेळार येवन इलेक्शनान उबें रावप आनी फक्त भाशणां करून जिखपाक आज लोकांक इंट्रस्ट ना मत दिवपाक. बसंत आक्षीकारान दिक्षा मायणकाराक जी पळय मतां पडल्यात, दिक्षाबाई तर सामकी 5th टर्म तुवें सिक्सर मारल्या. आनी वसंत आक्षीकार तूं तर एक सामको प्रामाणीक कार्यकर्तो म्हणून मुखार वता. तुजे सारके कार्यकर्त्याक लागून आनी दिक्षाबाई तुजे सारके कार्यकर्त्याक लागून हें यश पक्षाक मेळटा, हें यश बाबूश मोन्सराताक मेळटा. आनी तुमी बीजेपीचो पळय बावटो आसा तो पणजेन भितर उंच धरला. तुमकां दोगी जाणांक हांव धन्यवाद दिता आनी दोगी जाणांक कॉंग्रेच्युलेटी करता. थँक्यू. तुमी आयच्या कार्यावळीन आयली. पणजे आनीक बरी करून बरी दाखयात. करून. पणजे आनीक तरूण लोकांक, जाणटे लोकांक पणजे कशें रावप हाचें बरें सूख मेळोवचें पडटा आनी तें तुमी करून दाखोवंक शकतात. कारण तुमचे भितर ती तळमळ आसा आनी पक्ष सरकार तुमचे बरोबर आसा. तुमी आमचे कार्यावळीन आयले, तुमकां धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.